the people's candidate. Actually, everybody has approached and they've told me that you be the candidate because I have been always fighting against this double backing and coal. काँग्रेस पार्टीक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा की म्हाका कॅप्टनाचो विश्वास तसोच म्हाजेर आसा तसोच काँग्रेस पार्टीचो विश्वास म्हाजेर दवरून कॅप्टन बाब फुट रावन म्हाका तिकेटी मेळिल्ली आसा आनी हांव लास्ट टायम जळपी आशिल्लो तेन्ना जायतेशे डेव्हलपमेंट जाल्ले सो ते बेजाचेर पार्टीनूय पळयलें जो कोण मनीस काम करता आनी खऱ्या खातीर वावरता ताका लागून म्हाका ही तिकेट फावो जाल्या आनी हांवें जे डेव्हलपमेंट केलां तें अजून लोकांच्या दोळ्या मुखार आसा ताका लागून आमचे ब्लॉक आसा आमचे महिला ब्लॉक आसा तशेंच सगळे म्हाजे आमचे कार्यकर्ते आसा पंच आसा सरपंच आसा ते आमचे बरोबर आसा आनी हो एक संदी चान्स जो दिल्लो आसा तो काँग्रेस पार्टी खरेंच हे पाटी चडांत चड आमचे मार्जिनान लोक आमकां निवडून हाडटलो आनी आमचे जिल्हा परिशदेचे आमचे पॅनल जातले फॉर्म हे हांव सांगून देव बरें करूं म्हणटा. दोनूय आमचे कॅन्डिडेट्स आसा कोर्ताली आनी सांकवाळचे बाय सेंड्रा रॉड्रिक्स आनी बाब वसंत नायक आमी ताका मोगान गोपी म्हणटा तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. सगळे आमचे दोनूय ब्लॉक्सांचे ब्लॉक मेंबर्स एक्झिक्युटीव मेंबर्स कार्यकर्त्यांक तांकांय हांव आयज वरवीं दिता की एक बरे दोन कॅन्डिडेट पार्टयेन तांकां नॉमिनेट केल्ले आसा आनी आमकां खात्री आसा की लोक तांकां बऱ्या मतांनी बरी लिडान तांकां निवडून हाडटले म्हणून कित्याक सध्या एक गरज आसा बरे कॅन्डिडेट जिखून हाडपाक. कित्याक आमी पळयलां की कॅन्डिडेट येतात जिखतात कांय जायना कंट्रोल्ड बाय पार्टी आनी पार्टीच्या लिडरां बराबर ऑर MLA मिनिस्टरां ताजे अंडर दबाव येता. सो पिपल्स कॅन्डिडेट म्हणटा पळय तसले आमी घाल्या आनी गॅरंटी आसा that people will vote for a change. When we say panchayat and zilla, that is the ground connect म्हणटा पळय ते rural connect म्हणटा पळय ते people's connect ते खंय ना खंय तुटुल्लें आसा तो आसपाक जाय सदांच. When we talk of 73rd amendment, this is that connect with the people. जो काँग्रेस सरकारान पार्लमेंटान पास करून हाडलेलो राजीव गांधीच्या टायमार 73rd आणि 74th amendment. 73rd तो वो दिस इज द हायर दीस ऑफ पंचायती राज डायरेक्ट कनेक्ट लोकांक कितें जाय पळय ते लोक डिसायड करतले. सो म्हाका दिसता आनी खात्री आसा हे पळय दोन कॅन्डिडेट सांकवाळ आनी आमचे कोर्तालींक आसा दे वील ब्रिंग अ चेंज आनी लोकांकूय एक बरें दिसतलें की ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग पिपल्स कॅन्डिडेट्स हॅव बीन नॉमिनेटेड.